आणि म्हजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली नमन बाळोक जेजू तावनूच म्हण येत. ह्या इंडस्ट्रीक येता आसा एक कलंगी नोवें करता आसा म्हणटना भितर बेन आतले ना हांवें तें केदाळे चिंतून ना. एक लोकांक व्ह्यूज मेळटीत म्हूण सांगून देर आलेंगी व्ह्यूजा खातीर करूं ना केदाळे. ओके लोकांक पावाजे ह्यो मोगा करतना मस्तू तांणी कॅन्सल करचें पडलें. 10 ऑडियोज रेडी जाले बेगीनच. अनफॉर्च्युनेटली हांवें सिंग करचें पडलें. म्हज्या लेकार म्हजें एक टॉप पद म्हण येता. कोंकणी पदां चड प्ले जायनात. जे 12 शो जातात एक टायमर स्टार्ट जायना. दैर घेतले जाल्यार ऑफकोर्स मागीरची स्टोरी डिफरंट आसा ती. क्रिस बेन म्युझिकाचे मुखले प्लॅन्स कितें नथींग. हांवें म्हजींच पदां जाल्यार तातूंत वेरायटी ना. आनी डीजे सो पात्र इल्लोसो मेन म्हणून म्हाका बघता खंडीत डीजे सो पात्र चड आसता हांगा. म्हाका दिसता कोंकणीन केदाळे जावना ट्रेंडींग म्हळ्यार अशें जायचें. अर्ल्या क्वॉलिटीचे पदां आजकाल इल्ले उणी जाल्यान म्हणून तुमकां बघता गी तुमचें संगीत एकच तर आसा मोनोटोन आसा. कोणी रिस्क घेवंक तयार ना. आतां आमचे कले आसा आमकां गोंयची पदां जाय आमच्या लोकांक. आतां गडगडो दे आर ब्रिंगींग द चेंजीस. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर देम. करेक्ट मस्त चेंजीस करना आसात. म्हणजे कोंकणी संगीतांत मॉनिटायझेशन ना. ओके यू कांट मेक मनी विथ तुमच्या पयल्या कुंभारांक. त्या पेरंटांनी त्या भुरग्यांक करना पदां म्हणूची ताका ताळ ना सूर ना तशें करचें सारकें न्ही. ओके तेंच भुरगे व्हड जाताना तो व्हिडिओ पळयताना ताका कशें बोगात. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. आयच्या ह्या आंकड्याचे मेन स्पॉन्सर जावन आमकां सहकार दिवन आसात ग्रोजेट सुपरफास्ट डिलिव्हरी नम्माकुडला. तशेंच सहप्रायोजक जावन आज आमकां सहकार दिवन आसात लेक्स लायटिंग आनी रॉड्रिगज केटरर्स मँगलोर. हांच्या सहकाराक आमी तांचो उपकार बावडटा. कार्मेल कॅफे फाटल्या 1.5 वर्सां तावन साबार जाणां साधकांक विविध क्षेत्रांतल्या मनशांक वा विविध टॉपीक काडून हांगासर येवन आमच्या वीक्षकांक बऱ्यांतली बरी माहिती मात्र न्ही थोड्या बऱ्या साधकांची वळख करून दिवचे प्रयत्न करनत आसा. आनी ह्याच साधनार आज तुमचे मुखार हांव प्रस्तूत करूंक आशेता मानेस्त क्रिस्टोफर रोशन लोबो. क्रिस बेन म्युझिक म्हणलें एक यूट्यूब चॅनलार साबार कोंकणी पदां घडोवन एक कोंकणीचे एक ग्रेस्त काही वाडोवच्यान ताचो मोठो सहकार आसा म्हूण सांगूंक म्हाका भोव चड संतोश भोगता. कार्मेल कॅफेच्या ह्या एपिसोडाच्या शुटिंगा खातीर म्हूण सांगून भायर येवन ते हांगासर येवन पावल्यात. देखून आज तांचे कडेन तांची म्युझिकाची जर्नी तशेंच क्रिस बेन कॉम्पिटिशन्स म्हणून ऑनलायन कितें सिंगींग कॉम्पिटिशन जावन आसात हाची सगळी माहिती तुमच्या मुखार आज हांव दवरतली. तर मोगाची वीक्षकांनो तुमचे तर्फेन आनी समेत आमच्या टिमा तर्फेन मानेस्त क्रिस्टोफर रोशन लोबो तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं लिझा. म्हाका ह्या तुमच्या पॉडकास्टाक पळोवन मान दिल्ल्याक हांव आभारी जावन आसा. आभारी हांवें तुमकां म्हणा कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें केद्या तुमकां एप्रोच केलें की आमचो एक कार्मेल कॅफेचो एपिसोड तुमचे वांगडा करूंक जाय म्हूण सांगून ह्यात एका कार्यक्रमा खातीर फकत 2 दिसां खातीर तुमी भायर येवन हांगासर आयल्यात. सो तितलो एक मोग आनी अभिमान तुमी आमचे खातीर आमचे बेर दवरला म्हणल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ओके आतां आमी सुरू करचें जाल्यार क्रिस बेन म्युझिक थंय तातूंत सुरू करया. क्रिस बेन म्हळ्यार काले. ओके हांवें जेन्ना चिंतलें युट्यूबाचेर म्हजी पदां काडूंक जाय. क्रिस्टोफर लोबो म्हळ्यार एक कळीत नातलें नांव. सो हांवें चिंतलें एक फ्रेश स्टार्ट करया. क्रिस्टोफर क्रिस आनी म्हजो पूत ऑलरेडी म्युझिकान इंट्रस्ट आसलें वाजंत्रां खेळटा तशें ताकाय सपोज हांव म्हज्या उपरांत कंटिन्यू करचें जाल्यार ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. सो म्हज्या पुताचें नांव रुबेन. सो रुबेनांतले बेन आनी क्रिस्टोफरांतले क्रिस बेन करून हें ब्रँड नांव केलें हांवें. हांव चिंता तुमी तुमची म्युझिक जर्नी स्टार्ट केली मस्त लेट म्हळ्यार तुमचे एका 49-50 इयर्साच्या त्या एका हंताचेर तुमी म्युझिक स्टार्ट करतात. सो तितलो वेळ म्हळ्यार तितले वर्सां तुमी कित्याक काड घेतात म्युझिक सुरू करून? म्हाकाच कळीत ना हांव ह्या पावंड्यार पावतालो म्हणून. म्हजी पयले तावन पॉलिसी आसा 1 डे एट ए टायम. आयचो दीस फाल्यांचे हांव चड चिंतिना. ते सडन आतां आज हांव नमन बाळोक जेजूच्या शेतांत आसा आनी म्हजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली नमन बाळोक जेजू तावनूच म्हण येत. कित्याक 2018 कोणना नमन बाळोक जेजून एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली फेसबूक पेजीचेर कविता सादर करूंक. आनी त्या वेळार
तांणी सगळ्यांक इन्विटेशन धाडिल्लें गल्फाच्यांकी आनी त्या दाळा म्हज्या फ्रेंड्सांनी सांगलें तूं एक सादर कर म्हण म्हळ्यार तातूंत कोणायची कविता सादर करूंक चान्स आसलें त्या दाळ हांवें चिंतलें खंय तो एक किडो आयलो गो ना हांवें कित्याक बरोवन वचो म्हणून हांवेंच एक बरयलें म्हज्या मतींत आयलें आनी वाचलें आनी थंय तावन सुरू जाली जर्नी एका फाटल्यान एक जावनूच गेलें तर म्हाका पात येवंक जायना हांव ह्या फावंड्यार पावलां म्हणून ओके तशें आसता ना म्हळ्यार तें सडन म्हणून खाली सुरू जायना म्हणली म्हजी पाती येडी सो हें बी ल्हान तावन खंय म्हणी पडलें कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबाची म्हाका वळख आसा तुमच्या कुटुंबाक हांव वळखता तुमच्या कुटुंबात ती संगीताचें मस्त तालंत आसा म्हणून हांवें आयकलां तर तुमच्या ल्हानपणा विशयान म्हाका इल्लें सांगतात गे ओके म्हजो जल्म जाल्लो कुलशेखरांत हांव 9 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणो ओके आनी कश्टांनी व्हड जाल्ल्या आनीक म्हज्या बापाय तावन आनी ताज्या कुटुंबाक मस्त संगीताची आवड आसली आनी तीच आमकां आयल्या आमी चिंता आनी आमच्या सकट भुरग्यांक चड करून आमकां भावांक संगीताचें टॅलंट आसा तशें थोड्या मट्टाक पदां म्हणून आसलो ल्हान तावन आनीक उपरांत गल्फाक गेल्या मागीर गल्फ बॉय स्टार्ट जालें त्या दाळा ती की दिल्ले बरी हांव इल्लो वयर आयलो ओके गल्फ बॉयसान आमकां चान्स मेळ्ळें आमी वेट करनासल्या केदाळ आमकां सादरपण करूंक मेळटा म्हणून गल्फ बॉयज केदाळ येता एवरी 2 years येताले केदाळ येता म्हणून वेट करनासले आनी तशें आमी म्हजी जर्नी इल्ली वयर गेली ग्राफ इल्लें वयर गेलें आनी उपरांत आमी एक मेस्मरायजर्स म्हणून एक ग्रूप केलो बारेंच्यात सिंगर्सांक घेवन आनी त्या वेळार हांव लिरिक्स बरोवन हाडटालो ग्रुपा खातीर म्हळ्यार पदां आयकून लिरिक्स बरोवन हाडटालो म्हाका दिसता त्या वेळार म्हाका कितें तें कळ्ळें म्हाका कशें बरोवन कशें आसता पूण वाचची उर्बा म्हाका पयलें तावन आसलें मस्त वाचतालो ल्हान तावन सकट कोंकणी पत्रां ह्या काणयो बूक सगळें वाचतालो तशें म्हाका दिसता थंय तावन ते बुन्याद पडली ती सडन ती मागीर इल्लो लेट जालो बट ओके लेट बेटर लेट दॅन नेवर आतां तुमी म्हळ्यार म्हाका तुमी गल्फ बॉयजान तुमी पार्टिसिपेट केल्ल्यात गी न्ही तुमी ऑर्गनायझींग कमिटीन आसल्यात ना ऑर्गनायझींग कमिटी नासलो पार्टिसिपेट करतालो खंयच्या वर्सा जाल्लें हें गल्फ बॉयज ऑफ मँगलोरान पार्टिसिपेशन 2018 स्टार्ट जालें सो 18 तावन 18 पर्यंत 6 सीझन्स 6 सीझन्सांनी हांवें भाग घेतला आनी 5th सिजनांत हांव बारेन तावन विनर जाल्लो सो आय रिप्रेझेंटेड बारेन इन 2016 ओके सो साधन केल्यार काही म्हणजे पावयेत म्हणल्यार तुमी एक एग्जाम्पल अशें म्हणटा आसतना तुमच्या पर्सनल लायफाक आमी येवचें जाल्यार फार्मास्युटिकल सायन्सान काल्याक एक इंट्रस्ट येता तो एक कोर्स करीचे म्हण सांगून कित्याक इंट्रस्ट काण घेतात ते म्हाका त्या वेळार कांय कळीत नासलें आतांचे बरे गुगल आनी कांय माहीत नासलें म्हज्या भावान म्हजो भाव मस्कत आसलो मालगडो भाव ताणें सजेस्ट केलें तूं फार्मास्युटिकल लायन घे आनी तशें हांव त्या लायनीक आयलो आनी वॉट एवर वॉज चोजन आय एम हॅपी विथ थिंग सो ताच्या उपरांत त्यात एक जर्नी त्यात कामाच्या जर्नी तुमी वचून बारेन पावतात आनी एक म्युजिकल जर्नी तुमची सुरू जाता सो क्रिस बेन म्युजिकलची एक फर्स्ट आल्बम या फर्स्ट तुमचे एक जिविताची एक बुन्याद म्हणून हांवें सांगें तुमच्या कॉम्पोजिशनार तुमी केल्लें पद ताचे विशयी दिलें म्हाका सांगेत ओके 2020 म्हाका 50 वर्सां जातालीं ताचे पयलें 2019 बारेनांत कर्नाटका अनिवासी संघ तांणी एक कवी गोश्टी केल्ली तातूंत सकट मल्टीलिंग्वल सो त्या तांणी म्हाका आपयलें सो थोड्यांनी कोंकणी थोड्यांनी कन्नडा तुळू ब्यारी भाशेंत कविता वाचन आनी कविता सिंग करून केलें हांवें त्या दाळा एक बरयल्ली कविता आसली गेल्लो गोंया ओके सो ताका हांवें ट्यून बसयलो आनी म्हजो फ्रेंड आसा प्रिन्सन माशादो ताणें म्युजीक दिलें आनी थंय सादर केलें थंय तावन त्या वर्सा हांव गांवाक आयिल्ल्या वेळार रोशन एंजलोराची म्हाका इल्ली वळख आसली कित्याक तो बारेन संगीत संस्थांनी येतालो म्युजीक दिवंक तशें ताका मेळटाना हांवें हें पद ताका गावन दाखयलें तो म्हणटालो ट्यून बरो आसा रिदम आसा बरो आसा आनी त्याच वेळार म्हजो फ्रेंड बारेनचो स्टीवन डिसूजा म्हणून तो एक सांगात म्हणली CD काडचार आसलो सो ताणें म्हाका त्या CDंत म्हजें पद म्हज्या पदाक अवकाश दिलो हांवें तें पद गायलें ओके सो दॅट वॉज माय फर्स्ट कंपोजिशन आनी त्या CDंत 2 पदांक ताणें अवकाश दिलो आनी एक पावसा तूं यो म्हज्या काजाराक म्हणून फिमेल सिंगल ओके सो 2020 म्हाका 50 जाताना रोशना सांगलें म्हाका एक पद यूट्यूब सिंगल काडूंक जाय म्हणून सो हांवें बरयल्ली पुरो सगळे कविता ताका धाडून दिले ताणें पळयलें तूं एक काल्या काडटाय आनी तूं थोडी काडयेत आनीक ताणें एक उतार सांगलें
क्रिस्टोफर म्हळ्यार आतां तुका एका पदान स्टॉप करूंक जाय की मुखार वचूंक जाय ओके सो त्या वेळार हांवें चिंतलें ओके लेट्स गो हेड सो तशें हांवें ताजे सांगात डिस्कस करन एक 10 पदां करया म्हणून वेंचून काडली म्हज्या सकट कवितांतले एक सेट लायक CD करतात पळय तशें बट ते दाळा CD ऑलरेडी CD Out of date, आउट ऑफ डेट सो तशें 10 पदां आमी स्टार्ट केली कंपोज करून ओके त्या दाळास फेब्रुवारीन कोविड आयलें आनी त्या वेळार हांवें एक कविता बरयली ओके तूं गो तेवशीन हांव गो हेवशीन लायक अबाउट टू लवर्स हू आर विराह वेदने विराह जाल्ले ओके बिकॉज ऑफ कोविड येस राईट त्या दायजेचेर एक शो पळोवन आसलो अरविंद बोळार असो प्रायव्हेट चॅलेंज प्रायव्हेट चॅलेंज समथींग तातूंत तो एक काले कॉमेडी आसलें तातूंत त्या विशयांतूच आसलें लायक दादलो एक गडे आसता बायल एक गडे आसा तशें कोविड दरम्यान एकामेकांक मेळोंक जायना मेळोंक जायना न्ही सो ताजेर हांवें बरोवन एक कविता बरयली आनी ताका त्या दाळा रोश बोचपेक धाडटाना ताणें म्हळें पद काडी येता म्हणालो रोश बोचपे म्हजो एक बरो हितैशी म्हण येता 2018 एक पोएटिका वय ग्रुप आसलो वय ते ग्रूप आसलो तांची कवी गोश्ट जाताना म्हाका तांची भेट जाल्ली 2018 हांवें पयल्या कवी गोश्टीक हांव एटेंड जाल्लो हांगा फादर जोशी सिद्धकट्टेन बुद्यावरांत एक पोएटिक्सांची एक कवी गोश्ट आसली त्या दाळा म्हाका रोशी बचपाची वळख जाली आनी त्या दाळा तो म्हाका सल्हा दिवनूच आसा तशें तुंगो तेवशीन हांव गो हेवशीन ही कविता ताणें ताका धाडटाना ताणें म्हाका सांगलें ही पद काड येत तुवें म्हणून तशें तें कंपोज केलें त्या वेळार आनीक तें प्लॅनान नासलें म्हज्या सो मे 2020 हें पयलें पद रिलीज केलें आनी त्या वेळार म्हाका सिंगर मेळोनात ओके ओके तें पद म्हज्या जॉनराक सूट जायना त्या पदाचें जॉनर म्हाका सूट जायना बट अनफॉर्च्युनेटली हांवें सिंग करचें पडलें बट ओके केलें आयलें मागीर ताज्या मागीर म्हणजे ऑफिशियली सॉंग्स आसलीं 10 एका फाटल्यान एक जावन गेली पयलें सॉंग केलें ऑगस्टांत ओके त्या 10तलें फर्स्ट सॉंग सोनिया शिरसाट गोंयची तिणें यो मोगा तें पद सिंग केलें आनी तें फर्स्ट ऑफिशियली दॅट वॉज द फर्स्ट सॉंग एंड दॅट वॉज अ हिट एक पद करूंक येतात बट यू एंड अप डुईंग द एंटायर आल्बम 10 पदां तुम्ही सांगता घालून एक आल्बम म्हणत करतात तर ते सुरवेची ती 10 पदां एकत्तपुटी तुम्ही एक कंपोजिशन करता आसतना कशें तुम्ही साध्य जालें तुमकां ओके 10 ऑडियोस रेडी जाले बेगीनच बट व्हिडिओ काडूंक टायम जाय कित्याक एक वेळ जाय वेळाचो अभाव आनी एक पयशे जाय कित्याक व्हिडिओ काडूंक तो मस्त खर्च आसा तितलें संपेना सो एका फाटल्यान एक आनी ते फॉलो अप करूंक मस्त कश्ट कित्याक टायम मेळचो आफ्टर ऑफिस आवर्स ओन्ली इल्लो टायम काडून ते फॉलो अप करूंक जाता तशें जालें आतां ऑलमोस्ट 4 वर्सां लागले ते तितले व्हिडिओ काडूंक ताज्या मदें आनी थोडे एक्स्ट्रा आयले तशें सो म्हळ्यार तुमकां आतां कंपोजिशन तुमी खाली बरोवनशें आनी ट्यून बसोवनचो मात्र थोड्यांक हांव ट्यून दिता थोड्यांक रोशनान ट्यून दिला तशें आता युट्यूब चॅनल एक स्टार्ट करना ताचे आता ते कोण पळोवन काण घेता तुका टीम म्हणून आसा की वा यू डू इट इन सिंगल हँडेडली इट्स सिंगल हँडेडली वन मॅन शो वय कित्याक हातूं इनकम ना सो हांवें जाता तितलें खंय जाता तें हांवें खर्च उणो करूंक पळोवंक जाय सो जाता तितलें हांवूच करता आनी आतां इवन हांव व्हिडिओ एडिटींग थोडें शिकलां सो खंयचे थोडे रिल्स करूंक जाय जाल्यार भायर दी जेमना हांवूच करता तशें सगळें ओके सो कार्मेल केफेस एपिसोड तुमकां दिवी येता मिले सो एडिट करून ओके आता तुम्ही तुमची पदांचे तुम्ही आता 4 वर्सां कान गेली म्हणून सांगले ते कोविड टायमार एक व्हिडिओ करूंक आनी परत तुमकां चान्स आले की वा कोविड मुक्त जाले उपरांत मागीर तुम्ही पिक्चरायझेशन स्टार्ट केलें ना कोविडा वेळारूच स्टार्ट केला आमी ओके सो तुमकां पुरा वय मेळ्ळें बट थोडे कडेन स्पेशली सोनिया शिरसाटाचे यो मोगा करतना मस्त तांणी कॅन्सल करचें पडलें लॉकडावनांनी आसले थोडे एरियाक वचूंक जायनासलें थोडे फावटी त्या दाळा चड कस जालें फर्स्ट इयर न्ही ताज्या मागीर ओके केलें लायक आमचे अमर कोंकण कोगोळ वेलफेअर एपिंबास आसात आमचे देवादीन एरिक बाब आसात सांगात मेल्विन पेरीस सावंदी वा थोडी व्हडली नांवां आसात सो इट इज अ काले म्हणटात आनी पुरा एक स्टँडर्ड वयर मस्त हाय सेट केला सो हांचे मुखार ह्या इंडस्ट्रीक येत आसा एक कालंगी नवें करता आसा म्हणटना भितर बेन जातले ना हांवें तें केदाळे चिंतूं ना केदाळ आमी तें करतना आमची ऑरिजिनालिटी दवरचें ओके आनी म्हाका पाटिंबो आसलो रोशन एंजेलोर असो तो हेळिल्लो संगीतकार आनी ताणें म्हाका मस्त गायडन्स दिला मस्त करेक्शन्स दिल्यात हांव ह्या पावंड्या पावलां जाल्यार रोशन असो मस्त
मोठो हात आसा म्हणत. ह्या टायमार युट्यूबरांनी पुरा आमची यूथ आमची आतां युवा पिळगी आमी काणूची जाल्यार चडावत कोंकणी पदां म्हणटाना तांकां इल्लीशी उरती ती पुरा पदां जायचे. सो ती ऍक्सेप्ट करतात गे व्ह्यूज मेळटीत गे इतलो पुरा करसिला ते एक लोकांक व्ह्यूज मेळटीत म्हूण सांगून देर आसलें गी. हांवें व्ह्यूजा खातीर करूं ना केदाळे. ओके, लोकांक पावपाचें. एक आसता मनोरंजन आनी एक संदेश. ओके, संदेश म्हणटाना हांवें मोदें एक पद काडलें, हांव उबो रावतलो म्हणून. तें एक म्हाका म्हज्या लेकार म्हजें एक टॉप पद म्हणत. तातूंत म्हळ्यार हांवें तें बरयल्लें 2022 दिसता. सुशांत सिंग राजपूत हाजे अकालीक मरण जाताना हांवें तें कविता बरयली आनी म्हाका ती बरी आवडली आनी ताजेन मागीर पद काडलें हांवें. 2023 हांवें एक संगीत नाटक केल्लो, म्युजिकल ड्रामा. म्हाका तातूंत एक सिट्युएशन आसलें आनी त्या सिट्युएशनाक लागून हांवें ही कविता आसली तें पद केलें. ओके, तशें. ताचे एक दोन शब्द तुमची एक 2 या 4 लायन आमकां आयकूंक मेळटात हांव उबो रावतलो. हांव उबो रावतलो, हांव उबो रावतलो, अस्तंभलो निस्तेज सूर्य उजवाड वोकून अंतराळाक दीग सडता कसो. तशें तें इन्स्पायरींग सॉंग मस्त. करेक्ट, ते लिरिक्स मस्त म्हळ्यार एगेन्स्ट ताणें म्हळ्यार म्हाका इतलो म्हजो फेवरेट आहलो तो एक्टर आनी इतलो सपोज ताणें धैर्य घेतलें जाल्यार ऑफकोर्स मागीरची स्टोरी डिफरंट आसा ती मागीरची. त्या वेळारूच ताणें सुसायड केल्लें म्हणून आमकां खबर आयिल्ली. सो एका मनशाक कशें एक सुसायडल टेंडन्सी ओवरकम करयत तें एक सेल्फ इन्स्पायरींग सॉंग. तशें तुम्ही बॅरिनान ते एक शो केल्लो म्हूण सांगून वयर. आनी ते शो विशयान म्हाका मस्त तारीफ आयकूंक मेळ्ळें. ते एक एकदम हिट शो आनी थंयसर आयिल्ल्या प्रेक्षकांनी दिले थोडे रिव्ह्यूज. म्हणजे नॉर्मल ड्रामा येतात कॉमेडी करता फिनिश करतात बट तांतूं एक म्युजिकल ड्रामात हर एक तिचो एस्पेक्ट आसून एक सिनेमॅटीक एक्सपिरियन्स आमच्या ऑडियन्साक दिल्ल्या म्हणून हांवें आयकलां. सो ताचे विशयान म्हाका इल्लें सांगेत गे. ओके, 2023 म्हळ्यार तो कोवीड जाल्लो मात्र आमचे बारेनांत सिंगर्स आसात शो नासले, खंयचे शोज नासले. सो म्हाका ते बेजार जातालें, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी ना, म्हाकाय ऑपॉर्च्युनिटी ना, दुसऱ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी ना. तशें आनीक शो करचे जाल्यार म्हजी पदां तोडींच आसलीं त्या वेळार आनीक शो करतना इल्ली बरी हिट सॉंग्स जाय. करेक्ट. ओके, म्हज्या पोर्टफोलियोन नासली तितली आनी त्या वेळा बारेनांतूच आमी 7 जण कंपोजर्स ऑर प्रोड्युसर्स आसले. तांची पदां घेतली हांवें, तांचें परमिशन घेतलें. त्या पदांक म्हज्या अमीक स्टीवन डिसोजा आसा, बॉम्बेचो तो, आतां बारेन आसा. ताणें एक काणी गुंतली आनी पदां घेवन आमी काणी गुंतून एक ड्रामा केलो आनीक तांतूं MC आनी कांय ना. ओके, स्टार्टींग टू एंड लायक अ सिनेमा, लायक अ लायव्ह हें. ओके, एका फाटल्यान एक चड म्हळ्यार कनेक्टींग. ओके, स्टोरी आसली, स्टोरी पदां आसली आनी इट लायक वेंट कॉन्सर्ट ड्रामा तें एक ओट्टूक म्हणल्यार बरी हें जालें तें. वय वय आनी त्या पदां लायव्ह सिंग करूंक आनी ताका हिरो हिरोईन आसली, तांचे डान्स आसले, तांकां बॅकींग आसली डान्सर्स. ओके, आमच्यात 100 वयर आर्टिस्टांक, ओके, एक्टर्स, सिंगर्स, डान्सर्स आनी स्टोरी रायटर, कोरियोग्राफर्स सगळे बारेंचे आनीक द सॉंग ओनर्स सगळे बारेंच्यान आर्टिस्टांक घेवन आमी एक शो केलो. आनी तूं म्हळ्यार एक डिवर्सिटी. नॉर्मली कोणें एक शो करचे जाल्यार आपणाची सॉंग करून करतात. हांवें एक सगळ्यांक घेवन एक इन्क्लुजिवनेस केलें आनीक तो शो बरो लागलो. पयलें आयिल्ल्या तावन येता पर्यंत लोक उठोवना. नॉर्मली तुजे कॉन्सर्ट जाल्यार 3 पदां जालीं, 4 पदां जालीं, बोर जालें, ओके या आमी उठोवन येतात. आनी तूं स्टोरी आसली, पीपल वेर क्युरियस मुखार कितें जाता, स्टोरी कितें जाता म्हणून. तशें स्टार्टींग तावन एंड पर्यंत लोक उठोवन वचोंक ना. आनी फर्स्ट टायम बारेनांत आमचे बारेनांत शो जातात एक टायमार स्टार्ट जायना. ओके, म्हाका एरिक बॉब इन्स्पिरेशन, ताजे म्हयन्याली मांडची करतात टायमार स्टार्ट करून टायमार हेचे. म्हाका तशें करूंक जाय आसलें. खाली 15 मिनटाचो एक
डिले जालो. अदरवायज इट वेंट ऑन वेल. ओके आय वॉज व्हेरी हॅपी बिकॉज इट बिकेम सक्सेसफूल. ओके सो तुमच्या क्रिस्बेन म्युझिकाक तुमच्या अचिवमेंटाक आमची एक कॉफी चियर्स करया मागीर आमचें कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करया जायना गी. चियर्स. भारी नतल्या कंट्रीनी जातात प्रोग्रामान ना म्हूण सांगिना बट हांव चिंता की कंपेरिटिवली मुस्तलो हाका एक कारण कितें म्हणून तुमकां भोगता. ओके बारेनांत आमकां स्पॉन्सर्स मस्त उणे आसात. ओके टॅलंट आसात बट शो करचे जाल्यार स्पॉन्सर्स जाय पडटात. लायक दुबय तल्या गांवांत मस्त स्पॉन्सर्स आसात लोकल बिझनेसमॅन. तो सपोर्ट आमकां उणे तशें म्हूण चिंता. सो कोंकणीचे दुसरे एक्टिविटीज बारेनांत कले संघ संस्था आसात गी ताचे विशयी म्हाका माहिती दिल्यार बरी आसली. कोंकणी जिवाळू रोंक कोंकणी कुटाम म्हणून आसा बारेन. ते आतां थोडे आतां आफ्टर कोवीड ते इल्ले डावन जाल्यात बट ताज्या पयलीं ते मस्त वर्सां हांव सेवा दिवन आसात. वर्सा शो जावन आसतात. आनीक आमची कोंकणी समुदाय आसा इगर्जी तावन ते वर्सा एक शो करून आसतात. आनी कोंकण सिंगर्स क्लब म्हणून आसा ते मोदे इल्ले इनएक्टीव आसले आफ्टर कोवीड आतां परतून वयर येवन आसात. इल्ले हेल्प केलें जाल्यार हांव चिंता बारींच्या टॅलंटांक एक अवकाश मेळात कोणा म्हूण सांगून हांगातून आमी एक एपील करयत म्हणून दिसता कितें म्हणटात. ओके तुमी जल्मल्या सौम्य तुमचो पप्पा अंतरता आनी ताच्या उपरांत तुमच्या उरल्या भावंडांनी तुमची एक जतनकाण घेतात. तुमच्या कुटुंबांतले संगीताचे देणे आसले आनी तुमचे बाबाओ संगीतांनी पुरो आसले म्हूण सांगून सो ती एक जर्नी ती कशी आसली म्हळ्यार ते ल्हानपणाचे दीस ते कशे आसले शेअर करयत आमचे सांगात. लायक म्हजो मालगडो भाव मस्कत आसलो. तो वर्सा येताना नव्यो कॅसेटी हाडून येतालो. ओके आनी म्हज्या मागीरचे 2 जाण भाव आसात ते एक्टीव आसले सिंगींग. नांवां सांगल्यार लोकांक कळटा कोण ते कोण म्हूण सांगून. एक रॉनी लोबो तो कॉयरांत आसा कुलशेखर आनी एक डॉनी लोबो पीटी मास्टर आतां निवृत्त जाला. सो ते दाळा कॉम्पिटिशन्सांनी आसतली फिरगजेवार. ते कॉम्पिटिशनाक घरा प्रिपेर करतना वायक येतालो आनीक त्या दाळा हांवें जिखून धरलें दिसता वॉयस घालचे ते सगळे तशें. आनीक एवरी इयर आमकां नवी पदां आयकूंक मेळटालीं. सो त्या वेळार आमच्या घरा वीज सकत नासतली. बॅटरीचो स्टिरियो आसलो आनी तो बॅटरी चुगता इल्ले प्ले केल्यार मागीर डावन जाता. ते मागीर कालें उड्डा फत्ती करन ते बॅटरी वतान दवरन ओके इल्ली हीट कालें कितें जाल्यार चिंतालें गोत्तून ते रिचार्ज करून मागीर आमकां जिवन सारूंक कश्ट जालें बट आमची मायन केदाळे ते उणें करूं ना. लायक बॅटरी हाडूंक तुका पयशे जाय लायक ते दाळ निप्पो बॅटरी व्हडल्यो 6-8 बॅटरीचो स्टिरियो तो त्या दाळ नवे हाडूंक पयशे मेळटाले तशें. स्टिरियो जिवाळूच आसतालो. सीडीज ऑर आकाशवाणी सॉरी नॉट सीडी कॅसेटी आनी आकाशवाणी तांचो पदांनी आयकून जीवन बरें आसलें. सो काही म्हणी आतां ल्हानपणाचे ते सांगात दीस मिस करतात गी. जरूर शुअर. तुमचे एक फंक्शन आसलें ताचे तुमचे ट्रिपाचे फोटोज हांवें पळयल्यो. सो तुमी आतां कुटुंबाची पुरो सांगात मेळटाना एक एनवायरमेंट कशें आसता. आमचें कुटुंब व्हडलें आमी 9 जाणां भुरगीं म्हळ्यार तांची भुरगीं आनी तांची म्हज्या मांयची नात्रा म्हणटाना 62 जाणां आसात आमी आमचें ते एक सर्कल. अशें इट्स रियली फन वेन वी आर गेटिंग टुगेदर. ओके पदां आनी पुरो आसतात. आमी पदां म्हणटात आमी बाबा पदां म्हणटात बबोनी पदां म्हणटात तशें. तुमच्या प्रोजेक्टांनी काही म्हणी तुमच्या बाबावानी म्हणी ताळो म्हणी दिला गी. ना येदोळ मुखार प्लॅन आसा गी. जावं की पुरो. क्रिस्बेन म्युझिकाचे तुमच्या आदल्या वर्सा तुमी एक ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन केल्लें आनी वर्ल्ड वायड ते इतलें फेमस जालें गी. सो ते क्रिस्बेन म्युझिकाचे ते कॉम्पिटिशनां सुरू करचें म्हूण सांगून काल्याकत म्हळ्यार ती एक आयडिया कशी आयली आनीक ते एक कशें सुरू जालें कशें फ्लो जावन गेलें ताचे विशीं सांगतात गी म्हाका. आदल्या वर्सा हांव उबो रावतलो पद काडलें आनी म्हाका ताजो संदेश लोकांक पावोंक जाय आसलो. त्या पदान 2 संदेश आसात. एक ओवरकमिंग सुसायडल टेंडन्सी आनी ते पिक्चरायजेशन करतना हांवें चायल्ड मॉलेस्टेशना विशयान हांवें सब्जेक्ट काडलो. इट वॉज अ बोल्ड सब्जेक्ट. सो ते दोनी म्हाका संदेश लोकांक पावोंक जाय आसले आनी ते पावोवंक आतां यूट्यूब विडियो हांवें रिलीज केलो. 2 दीस पळयतात लोक मागीर खबर कोणाक रिपीट प्लेज जायना. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें आनी हें पद सकट लोकांक पावचें वर्ल्ड वायड पावचें आनी ताका एक कॉम्पिटिशन केल्यार दॅट वील बी अ गूड मिडियम
टू स्प्रेड द न्यूज, टू स्प्रेड द मॉरल बिहायंड करेक्ट. द सॉंग. तशें हांवें चिंतलें एक कॉम्पिटिशन करया म्हणून, क्रिस्बेन वॉयस मेल 2025 आनी क्रिस्बेन वॉयस फिमेल 2025. ताका बरोच रेस्पॉन्स आयलो म्हणजे 30+ कंटेस्टंट आसले तशें. आनी तातूंत रिया डिसोजा आनी एक क्लियॉन डिसिल्वा ते विजय जावन आयले. ओके. आता तुम्ही ते कॉम्पिटिशन करता, सदांच कॉम्पिटिशन कालें करतात. लायक आमची दुसरी सुमार कॉम्पिटिशन आसा, वॉयस ऑफ मँगलोर, आमची गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर आसा, आनी हांगा मुजरलो काय लॉलीपॉप मस्त कॉम्पिटिशन जाल्यां. तुका पसंद असचे पद चॉयस करूंक अवकाश मेळटा. बट क्रिस्पेन म्युझिक इज डिफरंट. ते कशें सांगतात घेऊ म्हाका. येस, म्हाका तें पद सगळ्यांनी आतां एका रिजनान आयकलें, आनेका रिजनान आयकलें, युरोपांत आयकलें, युएसांत आयकलें, कॅनडांत, US, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, गल्फ सगळ्यांनी पळोवंक जाय आसलें. आनी तें पद एकच पद म्हणटाना तें रिपिटेटीव जाताना, सो लोकांक इल्लें आसक्त आसता हें कितें पद वचून पळयतात, यूट्यूब चेर वचून पद पळयतात, व्हिडिओ पळयतात. सो दॅट वॉज द इंटेन्शन. ह्या पोटी तुम्ही कपलांक म्हणून दवरला आनी तशेंच तुम्ही आनी कॅटेगरी म्हणून दवरल्या आनी तुम्ही हांगासर ह्या पोटी 10 पदां म्हणून तुम्ही दिल्यांत. ताचे विशयान म्हाका इल्ली खबर दिल्यार बरी आसली. ओके. हांवें 2 पदां काजाराक म्हणून केल्ली. ओके, काजाराच्या फर्स्ट वॉल्साक. आनीक अखेरेक ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत सुमार आनी 2 पदां केलीं काजाराक. एंट्रन्साक एक फास्ट अपबीट सॉंग आनी एक साडो न्हेसून येताना आनी एक अपबीट सॉंग. सो 4 पदां जालीं म्हजी. आनीक हांवें पळयलें पदां प्ले जायनात. म्हजें म्हणणें आमच्या कोंकणी काजारांक कोंकणी पदां चड प्ले जायनात. तशें चिंतना पळयतना हांवें चिंतलें एक लोकांक ह्या एरियांत कोंकणी पदांचो वापर चड जायचे म्हणून म्हजी एक आशा आसली. पूण हांवें म्हजींच पदां जाल्यार तातूंत वेरायटी ना. तशें हांवें चिंतलें सगळ्यांक एक इनवायट करया कोलॅबरेट करूंक. ओके. आनीक तशें प्रज्योतान थोडीं पदां दिलीं, शिल्पा आनी स्टिफनान एक पद दिलें आनी म्हजीं पदां घालून एक प्ले लिस्ट करून लोकांक इनवायट केला. आतां ते पद प्ले कर, खंयचेंय पद प्ले करयेत, तांणी ते रजिस्टर करयेत आनीक ते तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर, लायक म्हजीं पदां म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर, प्रज्योताचें जाल्यार ताज्या यूट्यूब चॅनलाचेर, कित्याक ते रायट्स आमकां ते मागीर कॉपीरायट्स आसता पळय, तशें आमी ताका इंटरफियर करूंक जायना. देखून तशें ती मांडावळ केल्या आनी कोणाक हायेस्ट व्ह्यूज मेळटात तो विनर जाता. तशें आतां हो कंटेस्ट नोव्हेंबर पर्यंत चलतलो, नोव्हेंबर 2026 पर्यंत. पूण येदोळ रेस्पॉन्स बरो येवना, म्हाका खबर ना हो ह्या कॉन्टेस्टा विशीं लोकांक खबर पावूना या कांय खबर ना. येदोळ पर्यंत रेस्पॉन्स ना म्हाका. ते इल्ले बेजाराय आसा. बट स्टील आय एम होपफूल. आनी टायम आसा, आनी सिजन्स आसात, 2 या 3 एटलिस्ट सिजन्स आसात काजारांचे. त्या वेळार तरी थोडे लोक तरी ह्या पदांक घेतलो म्हणून. कित्याक कोंकणी पदां म्हळ्यार आमी आमच्या काजारांक आतां कोंकणी पदां फर्स्ट वर्ड्स गायतात, सडावत इंग्लीश, आनी सडावत जाणांक ह्या पदांचो अर्थ खबर ना. आतां आमी कोंकणींत म्हणटाना, कोंकणींत पदां म्हणटाना आमकां खबर, आमची मायभास म्हणटाना त्या पदाचो अर्थ खबर आसा. आनी दॅट टायम वेन यू डान्स टू द सॉंग इन युअर मदर टंग, एक्चुअली दॅट इज मोर मिनिंगफूल. कनेक्ट करूंक सुलाभ जाता. हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार तुज्या भाशेन म्हणटाना ते मोर मिनिंगफूल. सो त्या देखून हांवें तशें चिंतलें. आनीक एंट्रीक आमची पदांच नात म्हणयत काजाराच्या एंट्रीक सडावत ती पदां नात. सो हांवें लविटा लोबो आनीक प्रज्योत देसाक घेवन एक पद केलें. रोश फेर्नांडीसान म्युजीक दिलें, बायला नायला होर म्हणून. ओके, तें एक पद. आनी त्याच ट्युनाचेर आनीक साडो न्हेसून येताना आसात थोडीं पदां आसात. माय म्हणटा शेगुनाची सून येणारी ये, आनी म्हजें एक पद येवन दी म्हणून, तशें तें एक पद घालें. बायला न्हय, होकाल सोंपता साड्यार, होकाल सोंपता साड्यार, ताळी आनी भितर व्हर, व्हंकले न्हवऱ्याक स्वागत कर. तें एक बरें आसा, एक डान्सिंग वायब्स तशें.
ह्या फुडच्या सिजनांत टॉप 3 पदां म्हणून जाल्यार कोणाच्या तोंडारी खंयच्या माटवांक येवच ही एक टॉप 3 पदां. एक बायला बायामा डेफिनेटली प्रज्वल देसाई आणि रॉयस्टनाचे, ताचे उपरांत येता लॉयसन कॉर्डाचे तुंच मोगा आनी एक आमच्या गोडगोडचे रनिंग बॅक. ही 3 पदां खंयच्याय वस खंय वस खंयच्या डीजे कडेन सर इंत पदां कोणाचो मिस्टर मुवीचे ताचे सॉंग देखताना तुका मोगा एक बारी फेमस जावन आसलें. सो हांव चिंता ही पदां फेमस जायची जाल्यार फकत लोकांक मात्र न्ही आनी डीजेचो पात्र इल्लोसो मेन म्हणून म्हाका भोगता. सो तुमचे एक अभिप्रायसाचे जाल्यार काले म्हणटात. खंडीत डीजेचो पात्र चड आसता हांगा. डीजेन एक दोन कडे प्ले केल्यार मागीर लोक ट्रेंड जाता, मागीर लोक विचारतात लायक काजाराच्या घरची ती सांगता आमकां हे पोत घाल तशें जाता म्हणून. आनी ह्या फावटीचो सीजन म्हाका दिसता कोंकण्यान केदाळे जावना, ट्रेंडींग म्हळ्यार अशें जायचे, कोंकणी म्हळ्यार अशें ट्रेंडींग जायचे. बारी खुशी जाली ते म्हळ्यार न्हिदता नाही 3 पदां गुणगुणतात तितले जालें व्हायरल जाल्यान ती. तुमचो मोगा म्हणून हांवें केदाळे ते पद घालेंगी ते इट इज अनदर लेवल. सो हांव चिंता अशी एक आसता ना अर्ल्या क्वॉलिटीची पदां आजकाल इल्ले उणी जाल्यान म्हणून तुमकां भोगता गी. मेन थिंग आतां युट्यूबार पदां येवची उणी, लायक सीडी टायमार तुका मस्त पदां येतालीं 5 नंबर. आतां पिक्चरायझेशनाक लागून हालीं पदां पिक्चरायझेशन करूंक इल्लें कस्ट. ओके, रोमॅन्टिक जॉनरांनी तुका पिक्चरायझेशन करूंक इजी तशें म्हणून चिंता हांव. तरी आतां म्हणजे आतां हें पळोवन हांवें आतां मन केलां हांवें म्हजी थोडी इल्ली फास्ट नंबर्स येजे म्हणून. एक 360 दिसांत एका वर्सांत खाली 1 या 2 पदां हिट जावन उरलीं पदां खंय लिपोवन बेतात म्हळ्यार तुमच्या प्रमाणे म्हळ्यार तुमी त्या इंडस्ट्री एनालायज केला जाल्यार रिजन कितें म्हणून तुमकां भोगता. एक लोकांक पावनात, पदां कितलीं येतात लोकांक पावनात. पॅसिव नेचर ऑफ पीपल काले म्हाका गोतूना. एक आळसा ह्या लोक बिजी आसा म्हाका खबर ना कित्याक आतां आमचो लोक कितलो लाखांनी आसा बट पळोवचे थोड्या हजारांनी मात्र सोमा पळोवंक गेल्यार. सो लोकांक इंट्रस्ट ना म्हाका खबर ना कितें म्हणून. आतां डावत कालन जालांगे म्हणून सांगल्यार एकलो आपणा कितलें टॅलंट आसा आपणाचें एक जॉनर कम्फर्ट लेवल कालें आसा तातूंत मात्र तो काम करता शिवाय लोकांक कितें जाय गी म्हणून सांगलें तेलें काम जायना जाल्ल्यान खंयी कोंकणी म्युजिकाचे व्हॅल्यू सेकल देंवन आसा म्हणून म्हाका भोगता. तुमचे अभिप्राय कितें. आमचें म्युजीक कोणी येता बायलांक सांगतना कोंकणी म्हणटना तुमचें मोनोटोनस एकच तर आसा. एक्झॅक्टली म्हाका मस्त जाणांनी कमेंट केल्ले आसात म्हळ्यार कोंकणी बायल्या संगीतकारांनी तुमचें संगीत एकच तर आसा, मोनोटोनस, कोणी रिस्क घेवंक तयार ना. एक्झॅक्टली तशें म्हणटा आतां गडगडो दे आर ब्रिंगींग द चेंजीस. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर देम. करेक्ट. मस्त चेंजीस करना आसात युथांक पावाजे जाल्यार आतां म्हळ्यार दे आर व्हेरी पॉप्युलर अमंग द यूथ आनी आतां इवन दे आर पॉप्युलर इन गोवा. करेक्ट. आतां आमचे कले आसा आमकां गोंयची पदां जाय आमच्या लोकांक. करेक्ट. ओके बट दे आर डुईंग द ऑपोजीट. इट्स अ ग्रेट अचिवमेंट. ओके हांव चिंता देखून काही विल्फी आब काही अमर जाला कोणा कित्याक म्हणल्यार विल्फी आबाच्या पदां खाली एक जॉनरा मात्र न्ही ताच्या पदांनी कॉमेडी आसली ताच्या पदांनी इमोशन्स आसले. हांव चिंता आतां ह्या क्वॉलिटीची पदां तेंगी एक कडेन लिपोवन गेल्यांत आनी आतांच्या म्युजीक क्रिएटरांक कांय जालांगे म्हणून सांगल्यार कॉपी कॅट संस्कृती चड आयल्या. सो हाका तुमी कितें म्हणटात. येस आतां ते अप टू द म्युजीक अरेंजर्स म्युजीक प्रोड्युसर्स ओके तांणी इल्लेशें मोन करन इल्लें एक्सपेरिमेंट करन एक डिफरंट दिवंक ट्राय केल्यार बरें. आमच्या लोकांक इल्लें बदलावन आसल्यार बरें आमी चिंता म्हणून सांगल्यार आमी काले म्हणटा आमचेंत चड म्हणून चिंता उरल्यांत हांव शिकोवन ओके हातूंत इल्लें ट्राय करया म्हणलो इल्लोसो एटिट्यूड आमकां इल्लो उणो म्हणलो अपवाद आसा. तुमचे प्रमाणे हाचेर तुमचो अभिप्राय जाल्यार कितें म्हणटा. सांगूंक जायना कित्याक आमच्या कोंकणी संगीतांत मॉनिटायझेशन ना. ओके यू कांट मेक मनी विथ कोंकणी लायक अदर लँग्वेजीस. तशें आमकां ताजेर अपवाद घालूंक जायना कित्याक चड दिवन तांकां चड रिटर्न्स येना जाल्यार मे बी आय एम थिंकींग ते म्हजे चिंता दुसरें आसूंक पुरो. कोण स्पॉन्सरांनी पुरा करतात तांणी इल्लेशे कोंकणी संगीतांतय इल्लेशे उर्बा दाखयली जाल्यार खंयी आमचें कोंकणी संगीत क्षेत्र इल्लें बरें जायत म्हणून सांगून भोगता. खंडीत. ओके तर क्रिस्बेंग म्युजीक आतां तुमी आतां आनी एक कॉम्पिटिशन आसा भुरग्यां खातीर तुमी एक टॅलंट शो म्हळ्यार इंडियाज गॉट टॅलंट त्या लेवलार तुमी एक ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन स्टार्ट करना आसात. ताची माहिती दिली म्हाका मेळ्ळ्यार बरी आसली. ओके हांवें आदल्या वर्सा भुरग्यांची पदां काडचें मोन केलें. ओके भुरग्यांची पदां म्हळ्यार आमची भुरगीं मोगाची पदां म्हणटात आनी कितें एडल्ट्स सॉंग्स वीच आर मेंट फॉर एडल्ट्स. सो हांवें चिंतलें भुरग्यांक
एक तांकां एक कंटेंट दिजें. त्या खातीर हांवें मोन केलें थोडीं भुरग्यांची पदां काडूंक आनी हाका इन्स्पिरेशन दिल्लें रोशू बजपेन. आनी एक म्हजो अनेक फ्रेंड आसा कतारांत प्रिन्सन डिलिमा म्हणून, ताणें म्हाका सजेशन दिल्लें भुरग्यांची पदां काडिचें म्हणून. सो दोगांयचेय सल्ला हांवें मतीन घेवन आदल्या फावटी एक भुरग्यां खातीर पदां घडलीं भुरग्यांक सिंग करूंक आनीक ताजे एनिमेटेड व्हिडिओ केल्यो. ओके, लायक भुरग्यांक एनिमेशन अट्रॅक्शन करूंक, लायक थंय भायर आतां जेवतना तुज्या भुरग्यांक टीव्हीर कार्टून घालताय, लायक दॅट तांकां कोंकणी पदां घालून एक टायमपास करचो तशें. आनीक तशें करतना त्या वेळार म्हाका मतीक आयलें एक भुरग्यांक एक कॉम्पिटिशन दिवया म्हणून. आनीक त्या वेळार चिंतलें खाली सिंगींग नाका, ओके लेट्स ट्राय, लेट्स गीव तांकां एक वेदी दिवया तांचें टॅलंट प्रदर्शन करूंक. लायक कॉम्पिटिशनाचें नांव आसा क्रिस्बेन लिटल स्टार 2026. ओके, हातूंत तांणी डान्स करियेत, सिंग करियेत आनीक पदाचो टॉपीक घेवन एलोक्युशन स्पीच दिवेत, पदाचो टॉपीक घेवन एक ड्रामॅटिक्स धाकटो एक स्किट करियेत. ओके, आनीक वाजांत्रां खेळोंक भुरग्यांक ॲज म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट्स तांणी ती प्ले करियेत. ओके, तशें एक कॅटेगरी घालून तांकां एक कॉम्पिटिशन तातूंत जजींग आसतलें प्लस लोकांचे व्यूज ते कंबायन करून विनर ही मे बी अ डान्सर, सिंगर ऑर वॉट एवर. तशें आतां थोड्यांक सिंग करतना इन्स्ट्रुमेंटल्स भुरग्यांनी प्ले करियेत इन्स्ट्रुमेंटल्स आनी एकल्यान सिंग करियेत. तशें डान्स करतना भुरग्यांनी सिंग करियेत, भुरग्यांनी डान्स करतना. सो फ्युजनूय करियेत. सो तशें एक भुरग्यांक असली वेदी म्हाका दिसता कैदाळे कोंकणीन मेळोना, सी ती हांवें दिल्या आनी म्हाका मस्त भरवोसो आसा हो स्पर्धो हिट जातलो म्हणून आनी भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटले म्हणून. ओके, आतां हो स्पर्धो कसो चलता, खंयसर चलता, आका भुरग्यांनी कशें रेजिस्टर करियेत, हाचे विशीं इल्ली माहिती दिली जाल्यार बरी आहली म्हाका. ओके, ह्या विशयांत सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स म्हज्या यूट्यूब चॅनलार आसा, एक पोस्ट केला हांवें. बेजिकली स्पर्धो ऑलरेडी ओपन आसा. एप्रील 1 पर्यंत भुरग्यांनी पोस्ट करून म्हाका व्हिडिओ धाडचो आनी हांव तो यूट्यूब चॅनलाचेर अपलोड करतलो. सो एप्रील 1 हांव एप्रील 15 पर्यंत पोस्टिंगाक अवकाश ना. सो अप टू एप्रील 15 पर्यंत तांकां लायक्स घेवंक अवकाश आसा. आफ्टर एप्रील 15 आमी जजेसांक जजेसा कडल्यान वरवणी करतले आनीक ताका लायक्स ॲड करून आमी विनर डिसायड करतले. ओके, खाली लायक्स मात्र असल्यार विन जावंक जायना, जजेसांचे सारकें नाही पडत. त्या लोक आतां तो आमचो मनीस म्हणून लायक्स देतात. समज एक्चुअली टॅलंटाचे जजमेंट वरवणी जावंक जाय. त्या खातीर आमी दोनूय ॲड करून स्पर्धो आसा केला. ह्या कॉम्पिटिशनाक कितल्या वर्सां प्रायाच्या भितरल्या भुरग्यांनी कॉम्पीट करियेत? पळय, कॉम्पिटिशन आसा खाली 12 वर्सां केल्या भुरग्यांक मात्र. आनी पदां तुमची पदां तुमी एक पदांचे सेट म्हणून दिला. हांवें सिंगींगाक थोडींच पदां दिल्यात, लायक भुरग्यांक जावंचे तसलीं पदां म्हाका 10 पदां कितलीं आसात. आनी डान्साक 6 पदां दिल्यात आनीक स्पीचाक थोडीं पदां दिल्यात आनीक ड्रामॅटिक्साक थोडीं पदां दिल्यात. सो ईच कॅटेगरी हांवें प्ले लिस्ट केल्या. ओके, ईच कॅटेगरी पदांच्या लिस्टीची प्ले लिस्ट करून ते म्हज्या यूट्यूब चॅनलार आसात आनी त्या पदांक सिलेक्ट करून तांणी पदां प्रदर्शन केलें. हे संवसार भरल्या खंयच्या भुरग्यांनी तूं पार्टिसिपेट करियेत? खंयच्याय डायलेक्ट्स ऑर एनीवेर इन द वर्ल्ड, एनी रिलीजन, एनी डायलेक्ट्स, बट कोंकणी स्पिकिंगाच्या अवकाश तुमी करून दितात. सो देखून कोणी एका दोळे शो पळोवन आसत जाल्यार कित्याक हो आतां फेब्रुवारीचो टायम आनीक तुमकां एप्रिलाचे 1 तारखे म्हणसर व्हिडिओज क्रिस्बेन म्युजिकाक धाडून दिवंक तुमकां अवकाश आसा जाल्ल्यान कोणी भुरग्यांक तुमी पार्टिसिपेट करूंक जाय जाल्यार तुमी तांच्या यूट्यूब चॅनलाक वचून तांचे रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आसात तुमी पळोव येता. तशेंच तांच्या फेसबूक पेजीनी जावं दी, इंस्टाग्रामार जावं दी, हाचे विशयान पुरा डिटेल्स आसात जाल्ल्यान तशेंच आमी ह्या व्हिडिओच्या ह्या कार्मेल कॅफेच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सान ती हाचे डिटेल्स आमी घालतले देखून तुमी पळोवचे. आनीक ह्या कॉम्पिटिशनांनी जर चड नी चड आमच्या भुरग्यांक आमी एक प्रोत्साह दिवन कोंकणी खातीर कितें म्हण करया म्हणलें आमचें आपवडे. येस, क्रिस्बेन म्युजिकाचे मुख्य प्लॅन्स कितें? नथींग,
म्हजी पॉलिसी 1 डे एट ए टायम. अहा, हांवें केदाळे चिंतू ना हांव हें करतलो तें करतलो म्हणून. अहा, आतां आज आयडिया आयली फाल्यां फाल्यां करया म्हणून. अहा. तशें कांयच प्लॅन्स कांयच नात. हम्म. गो विथ द फ्लो कशें येता तशें. आनीक म्हजे सगळे प्रोजेक्ट्स सेल्फ स्पॉन्सर्ड. हांव कोणाय कडेन पयशे घेना, कोणाय कडेन हेल्प घेवना. म्हज्याच पयशांनी म्हज्याच गळयल्या पयशांनी कितें Passion उरोवन खातीर. इट्स ओन्ली पॅशन फॉर पॅशन आय एम डुईंग. हम्म. आतां ह्या वर्साक एक 2 प्रोजेक्ट्स करचे म्हूण आसा अहा. तितलें आसा. आनीक मुखल्या वर्साचें म्हाका खबर ना. खबर ना प्लॅन करू ना. प्लॅन ओके. ना. गोत्तू ना देवान दवरला जाल्यार बरे तर आमकां बरे प्रोजेक्ट्स मेळटले. बरें. तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट्स प्ले करतात ह्या काही म्हणजे प्रोफेशनल ट्रेनिंग तुम्ही काण गेलांगी? ना इन्स्ट्रुमेंट्स हांव प्ले करिना. आनीक सिंगींग ओन्ली बाय हॉबी. खंयचेय हांवें ट्रेनींग खंयचें घेवना. काणगेचे म्हणून बघून हांगा की म्हणजे आशा आसली की काणगेचे म्हणून. ल्हान आसतना म्हाका इन्स्ट्रुमेंट्स खेळाचे म्हूण आशा आसली. अहा. बट त्या दाळा संद्राप जावन आर्थीक परिस्थितीक लागून. आनीक ओके ताजे आता काही मागीर म्हणजे शिकायचे म्हणून समज मोन आयलांगी एक 10 वर्सां पयलें मोन आहलें. इल्लें आळसाय केली हांवें. त्या दाळा केल्लें जाल्यार आतां म्हाका फायद्याक पडटा आसलें म्हूण चिंता. म्हणल्यार म्हज्या थोड्या फ्रेंड्स सर्कलान थोडी अशी एक आसात की 60 म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट खेळोंक शिकल्यांत आनी कीबोर्ड जावन दी गिटार जावन दी शिकोन आसात. सो शिकच्याक एक प्रायड कळना म्हूण सांगून एक सांगतात. जावं की पुरो सांगूंक जायना आतां. आनीक 5-6 वर्सांनी रिटायर जाता त्या वेळार चिंतल्यार चिंतलें. सो थोडे कडेन भुरग्यांक आशा आसता पूण पेरंट्सांचो सपोर्ट मेळना. बट आनेक सायडीक पळोवचें जाल्यार पेरंट्सांक तांची आशा फुलफील करच्या खातीर भुरग्यांचेर फोर्स करन म्युजिका खातीर घालचें म्हूण सांगून एक आसता. सो अर्ल्यांक तुमी एक संदेश दिवचो जाल्यार कितें म्हणून आशा येतात? हाका एक क्लासिकल एग्जाम्पल आसा. आमच्या पयल्या कुंभारांक हांवें भुरग्यांक करना पोदांक सिंग करोवचें. भुरग्याक टॅलंट आसा ना म्हणून एक्झॅक्टली. त्या पेरंटांनी त्या भुरग्यांक करना पोदां म्हणूची ताका ताळ ना सूर ना तशें करचें सारकें न्ही. ओके तेंच भुरगे व्हड जाताना तो विडियो पळयतना ताका कशें बोगात आतां ताका कळना. ओके तें व्हड जाताना भुरगें ताका कशें बोगात ओ म्हणून. ओके कितले पाड आसले हांवें. सो तें सारकें न्ही. खंयच्या भुरग्याक टॅलंट आसा त्याच शेतान तांकां वयर हाडूंक आमी उत्तेजन दिवचें. उरल्याक जायनातल्यांक फोर्स करचें न्ही. आतां भुरग्याक संगीत शिकोवंक नाका म्हणून ओके तूं ट्राय कर ताका इल्लेशें एनकरेज कर. बट ताका मुखार वचोंक नाका जाल्यार फोर्स करचें न्ही. कित्याक तांचे तावन ती आशा हेजे तांचे तावन तें एक इंट्रस्ट आसाचे त्या दाळा मात्र ते मुखार वचून त्या शेतान ती मुखार येतात. इंट्रस्ट ना जाल्यार काली तांकां एक स्टेज दिवचें म्हणल्यार फोर्सार तांकां परफॉर्मन्सीस दवरचे आसतात. सो हांकां एक तुमी कितें सांगूंक शकतात? तशें करिनाकात. तुमच्या भुरग्यांक खंयच्याच टॅलंट आसा तातूंत तांकां एक अवकाश दिया. आनीक खंयचें जायना फोर्स करिनाकात. जायना आतां म्हाका डान्स करूंक जायना तशें म्हणून कोणें फोर्स करून म्हाका डान्स करयल्यार तर म्हजीच लज तशें. करेक्ट. ते भुरग्यांक लज करवचें बरी लज करवचें बरी जाता. ओके. आतां आमी सुमार वेळ आमी उलयल्या. सो निमाण तुमचे तन कित्याक तुमी म्युजिकाच्या फिल्डान मस्त लेट करन येयल्यात पूण तुमी फार्मास्युटिकल तुमच्या बिझनसान तुमी कितें काम करन आसात तातूंत यू आर डुईंग अ एक्सलंट जॉब. आतां एक वेअर हावस मॅनेजराच्या हुद्द्यार तुमी आसात. अशें तुमच्या पर्सनल लायफान तुमी मस्त स्ट्रगल्स पळयल्यात पूण खंयच्याकय भियेन आसतना आज एक एचिवमेंट म्हणून हांवें सांगीत ह्या एका पावंड्याक तुमी येवन पावल्यात. सगळें तुमचें जिवीत सांगाता घालून आमच्या वीक्षकांक एक संदेश तुमचे दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात? आमकां टॅलंट आसतात आमकां खबर आसना पूण केदाळ तुका कळटा मेक यूज ऑफ दॅट टॅलंट एंड गो अहेड मुखार वचा. आनीक संगिताचे शेतान जाल्यार हांवें सांगचें जाल्यार आमचे मदें चड एकवट गरज आसा. एकामेका आमचें विभजन जावचें न्ही. आमी एक जावन आमचें कोंकणी संगीत मुखार व्हरूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हणून म्हजी आशा आसा. वाव नायस. शॉर्ट एंड स्वीटर बारी काले म्हणटात. हांवें कितली सवाल विचारल्यार एक संक्षिप्त रितीर पूण व्हेरी डीप मिनिंगार तांणी बरयन आन्सर आज दिवन आसात. तर मोगाच्या क्रिस्टोफर सर तुमकां सर आमच्या वीक्षकां तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. येदोळ तुमी संगीताक मस्त देणगी दिल्या आनी मुखल्या दिसांनी कॉम्पिटिशन करून जावं दिवा कालेंकर भुरग्यांतय एक त्या कोंकणी संगीताचो मोग घालीचे म्हणल्यार तुमी कितें साधन करन आसात तें बरें जातलें म्हणलो म्हजो एक बरवसो. तशेंच आमी बसून आसा जो इन्फिनिटी श्रायन तो बाळोक जेजू तुमकां मस्त मोगा आसो. तशेंच बाळोक जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालन कित्याक तुमचे संगीताची जर्नी सुरू जाल्ली ह्यात एक पुंतळा तावन तशें मुखल्या दिसांनी तो बाळोक जेजू तुमचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालन तुमकां सक्कडी बॉळ भलायकी मात्र न्ही त्या ताळ्या तावन आणखी चड कोंकणीची सेवा जावन दी म्हणलो सो म्हजी आशा. तशेंच
कार्मेल कॅफे खातीर 2 दीस रजा कारण भायर येता तुमी हांगासर आयल्यात. सो आमच्या दोला मोगा खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय बरें करूं लिजा. येस, तुमकां खुशी जाली म्हणून पाती येता कार्मेल कॅफे घेवन. मस्त मस्त कशी जाली. येस, कोणाक म्हणी तुमच्या लायफांत कोणाक थँक्स म्हणून आसा गी? एक फॅमिलीक जो केदाळे सपोर्ट आसा आनी म्हाका केदाळे सल्ला दिवच्या रोशो बजपे आनी फादर डॅरेल कापुचीन. तो आदलो सेवक एडिटर आसलो आमकां बारेनाक पॅरिश एसिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट जावन आसलो. सो ताजी सळवळ जाताना ताणें म्हाका मस्त करेक्शन्स दिला लायक स्पेलिंग्स ऑर एनी चेंजीस इन वर्ड्स तशें ताणें म्हाका मस्त सहकार दिला. आनी प्रिन्सन माचादो बारेनांत आसा तो केदाळे म्हाका बिकॉज आय एम ए नॉन म्युजिकल पर्सन, ते म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स खबर ना, सो तो म्हाका मस्त हेल्प करना आसा. आनी कातारांत प्रिन्सन डिलिमा म्हणून आसा तो आर्टिकल्स बरयतना वीज पत्रकां आनी म्हजी मस्त कवरेजांनी दिता तो तशें. आनी स्टीवन डिसोजा म्हणून आसा बारेनांत, तो केदाळे म्हाका ऑलवेज सपोर्टींग. केदाळे आयडियाज दिवचे जाल्यार तो केदाळे मुखार आसता. आनी नांव काडनासतना मस्सन म्हाका सपोर्टर्स आसात, तांकां सगळ्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं. तर बारी बऱ्यो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून तुमी ट्राय केला. तशें परत एपोडी तुमकां आमच्या विक्षका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाच्या विक्षकांनो, आज एका संगीताची जर्नी, क्रिस्बेन म्युझीक, एक ॲक्सिडेंट म्हणल्यार बरी सुरू जाली संगीताची जर्नी. आज क्रिस्बेन म्युझीक आतां 20 पदां घडोवन एक यूट्यूब चॅनलार ती आसात. आमच्या लोकांक बरें जावन दी. आनी स्पेशली कित्याक एका टायमार मेल्विन पेरेस बाबान भुरग्यां खातीरच म्हणून एक कवळी तांणी हाडली. आनी भुरग्यां खातीर भुरग्यांच्या संगीतांत इल्लेशें उणेंपण आमच्या कोंकणी शेतांत इल्लेशें आसा आनी तें भरती करच्या खातीर भुरग्यां खातीरच म्हणून 10 पदां घडोवन ताचो एक आल्बम करून तांणी भुरग्यां खातीर पदां ती घडल्यांत. देखून आतां पुरवां जावचें कॉम्पिटिशन ऑनलायन कितें कॉम्पिटिशन आसा तातूंत भुरग्यांकय आमचे इल्ले सहकार दिवया. कित्याक कोंकणी मुखार वचचें म्हणल्यार अशें आमकां समेस्तांक आसा, पूण आमच्या भुरग्यांक तें कोंकणीचो मोग आमी घालनात जाल्यार ती मुखार वचूंक साध्य ना. देखून तुमचें काम इतलेंत. एखादो एपिसोड तुमकां पळोवन पसंत जालो जाल्यार शेअर करा. कितें बरें लागलें कॉमेंट्सांनी तिळसिया. कितें बरें करी येता आसलें तें कॉमेंट्सांनी तिळसिया. वा कोंकणी खातीर तुमकां खंयसर म्हणी कोलॅबोरेट करूंक ट्राय करूंक आसा वा तुमकां कोंकणीच्या ह्या प्रोजेक्टा खातीर तुमकां सपोर्ट करूंक आसा जाल्यार खंडीत जावन तुमी आमकां संपर्क करी येता. येवच्या हप्त्यांत परत अनेक एपिसोड काडून तुमची सांगात हांव वाचतली. आनी आयचो हो आंकडो तुमच्या मुखार हाडूंक आमकां आज मेन स्पॉन्सर जावन रावल्यात ग्रोजेट सुपरफास्ट डिलिव्हरीज इन मँगलोर, तशेंच रॉड्रिगस केटरिंग्स आनी लेक्सा लायटिंग. ह्या सर्व आमच्या दानींक आमच्या स्पॉन्सरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखल्या हप्त्यान परत मेळटा वरेग समेस्तांक देव बरें करूं.